प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही स्किमीचे म्हाका जायतो फायदो मेळ्ळा. एज पर कोवीड जालो म्हणटरी आमगे हस्बंडान बेकार आसलें आणि आमी दर्या लागीं रावताय म्हणून आमी स्किमीची ऑपॉर्च्युनिटी गेली आणि बिझनस स्टार्ट केला. ते स्किमीन म्हाका मुगे घरूय चलता आणि बरो इन्कमूय येयला. गव्हर्मेंटाके सबसिडी मेळ्ळी आणि प्लस तेजेरी म्हणजे आमगे रिकवरी जाली. पूण हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटाक म्हाका एक स्कीम करची आनी बरे भाशेन आमकां हेजो लाभ घेवचो. आनी तेच भाशेन हांव यंग भुरग्यांकूय मागता हे स्किमीचे लाभ घेवचो आनी करचो म्हणून वुमन्साकूय आनी फार्मर्स फीश फार्मर्साकूय मुखार येवन करचो लाभ घेवचो. हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी आमगे स्टेट गव्हर्मेंट गोवाको मागता की हे स्किमी परतून रिन्यू करची आनी आमकां ही मुखार हाडपाक आदार दिवची म्हूण. स्पीड आनी सीड आमकां हायली कॉस्टान मेळटा तर हेजे आमकां जे इन्कम मातशें आमगे उण जाता आनी एक एक फावटी डिजीज येयले म्हणटरी हे मोत्ताय नुस्त्याक. सो इफ द स्कीम आहा जाल्यार आमकां हे प्रॉफिटेबल आहा. विदावट स्कीम करपाक मातशें डिफिकल्टी आहा प्रोडक्शन वाडोवपाक.